काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाचो फामाद पालखी उत्सव बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या उत्सवात हजारांनी भाविकांनी वांटो घेतिल्लो। ढोल ताशांच्या गजरान वाजयत गाजयत ही पालखी मिरवणूक काढली। फांतोडेच्या सुमार 5 देवीची पालखी देवळांतल्यान भायर काडली। उपरांत पारंपारीक वाटेन ही पालखी राजबाग दर्यावेळेचेर व्हेली। मजगती खालवाडे, मस्तिमळ, राजबाग हांगासरल्या भाविकांनी देवाची ओवाळणी केली। त्या उपरांत देवाक दर्यांत व्हरून न्हावपाक घातले। सेक्रेटरी श्री मल्लिकार्जुन देव अर्धवट सिंहासनाधीश्वर काणकोण। तर शिवरात्रेच्या दुसऱ्या दिसा आमगे मल्लिकार्जुन देवाची पालखी समुद्र स्थाना खातीर भायर सरता। जवळ जवळ सकाळची 5 भायर सरता। 7:30 सुमार ती एक 5 किलोमिटरचें अंतर ताका कवरअप करपाक 2 ते 2.5 तास लागतात। तेजे नंतर ती हिंगा समुद्र स्नाना नंतर देवाची भेट घेवपाक परती एक 3 तास रावता आनी ती जातरेन ती परत मल्लिकार्जुन देवळा कडेन वता। ही परंपरा जी आसा ती ओल्ड देवूळ आनी स्वयंभू देवूळ असल्या कारणान हजारो वर्सांची ही परंपरा चलत येयली तेन्ना आसा। ही केन्नाच्यान नुकती सांगूंक जायना, पण जर पळोवपाक गेले जायत थोडोसो हेजे प्रमाणे आमी 5 वर्स म्हणटा, पण ती हजारो वर्सांची काळा 5 वर्स इतल्या खातीर की ती लिखीत स्वरुपांत तेजे कांय डॉक्युमेंट मेळटा आनी हजारांनी सुद्दां हिंगा भावीक येता, देवाची भेट जाता, ते नंतर परत ते देवळा कडेन वयता आनी आपल्याले मुखाले कार्यक्रम सुरू